विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीतून प्रसार जावचे जागृत जगत शंकलाचे आप्त सलहा उपाख्यानाचे सर्व वीक्षकांक मेगेले नमस्कार। एक सुदृढ सशक्त जावन आशिल्ले एक समाज निर्माण जावक जाल्यारी तांतूल जनांक आरोग्य आणि विशेष जावन मनशांतीचे मस्त अगत्य आसा। आयचे धांवडीबलीचे जिवनांतू आमगेले विद्याभ्यास करतले तरणाटे लोक वार्डिके वाडिले चेल्लो चेल्ली आनी बामण बायलां आनी विशेष जावन मेनोपास स्टेजार आसचे दादले मनशांनी बायल मनशांक आनी विशेष मालगड मनशांक आजी नाना नमने समस्ये आमी येवचे पळयता आसाची। आनी मुख्य विचार कसलो म्हळ्यार तांकां हे समस्ये आस म्हूण सांगून प्रारंभार कळनाशी राबिले मस्त स्टेज दांटून जातरी तांकां मेडिकेशन आनी आस्पत्रेंत तांकां ट्रिटमेंट दिवता जाल्यार परिस्थिती येवन पाविले आमी पळयता आसाची। बहुश एक कूड कुटुंब व्यवस्था जॉयंट फॅमिली व्यवस्थेचे एक अंत्य जाल्ले आनी न्यूक्लियर फॅमिलीचे एक उपजेन आयिल्ले हें पुराय बहुश हाका प्रमुख कारण आसा। पुरो फुडें पुराय आजो बापामा मामामा माव पाची बाप्पा मांतू होडण्णा सानण्णा असल पुराय आमी संबंध पळयता आशिल्लेची। हे सान्न कुटुंब जाल्ले निमित्ती आजी एक तांगेले समस्ये कोणा लागीं सांगू जायनातील नमनेचे आजी कौटुंबिक व्यवस्थेंतू आमी येवन पाविल आसाची। एक ग्याद्यस कसल म्हळ्यार नांगटान जावचे कामाक कुराडी काण घेतले म्हूण सांगताची। समाजांतू आमगेले मस्त लोक कसलकी एक सेव जावका आमगेले निमित्ती समाजाक म्हूण आश पावतले आसाची। हाका आमी एक विश्व कोंकणी केंद्राचे समहित कार्यक्रमाचे आशया प्रकार आजी फ्रीलेन्स जावन काम करचे वॉलंटियर सांगेले मस्त अगत्य दिसता आसा। ते तिकून हे कार्यक्रमाक ट्रेनिंग मेंटरशीप दिवन वॉलंटियर्सांक ट्रेन करचे कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्र आनी येवचे दिसांतू मांडून घेवन येता आसा। स्क्रीनार येवचे व्हॉट्सअप नंबराक आप्त सलहा म्हूण सांगून तुमी मेसेज पेटयल्यार आमी तुमकां संपर्क करताची आनी विश्व कोंकणी केंद्रांतू हे आप्त सलहा कार्यक्रमाक मेंटरशीप घेवन ट्रेनर्स येवन पावताची। तांगेल मुखांतर आमी हे समाजांतू व्हड मट्टाक वॉलंटियर्सां ट्रेन करून समाजांतू असल एक अनिश्ट मुखावयल्या दिसांतू उणी जावच्याक आमी सर्व प्रयत्न करया। देव सगळ्यांक बरें करूं। नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे। विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी प्रसार जावचे जागृत जगत हाचे विशेष उपाख्यानाक तुम सर्वांक स्वागत। आमगेली आयची उपाख्यान आप्त सलहा भाग 2 या काउन्सिलिंग भाग 2 ह्या विशयारी उलयताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी। डॉक्टर ममा तुमकां आयच्या उपाख्यानाक स्वागत। नमस्कार डॉक्टर ममा, आमगेली भाग 1 कांतू आप्त सलहा विषय तुम्ही मस्त विषय माहिती दिलस। आता आमगेली प्रेक्षकांक वपास एक पंता उडगास करूक आप्त सलहा म्हळ्यार कसले म्हणून एक संक्षिप्त जावन सांगता। आप्त सलहा म्हळ्यार कोणय एकलो मनुष्य तागे जीवनभर एकूय नमुने स्टेटसार आस म्हूण सांगूंक जायना। केलो पटी डिप्रेस जावचे, केलो पटी एक्सायट जावचे, केलो पटी कश्ट येईल तेन्ना कसनी आघात जालेले तेन्ना नॅचरली जावन न्हू तो विंगड स्टेटार वचून पावता, गोंदलां पावता, कन्फ्युजन, टर्मॉइल असल मस्त वर्ड्स यूज करूं येता। तळमळ आतंक असं पळय जालेले तेन्ना ताका कन्फ्युजनांत वाट दिसना, ते कशी ओवरकम करचे म्हणून वाट दिसना। तसल ते हंतांतू ताका कोणेय आप्त सलहे केल्यार ताका जे समाधान मेळटा तितलेंच। आतां ते समाधाना डेफिनेशन तुमी पळयल्यार कळटले। एक समाधान जावचे अल्टिमेट जाता तो,
परिहार मार्ग पळय अशी केल्यार समजात रे तशी केल्यार समजात रे अशें म्हण सांगून हांव तो इम्पॉर्टंट कसं म्हण जाल्यार ते कोण तो समाधान सांगता पळय तागेले पर्सनालिटी डिपेंड जावन आसा म्हळ्यार कोण आप्त सलहे घेता ताका तागे बरोबर मस्त रेस्पेक्ट आसता आनी तो कोण समालोचक वा कावन्सिलर आसता ताका रेस्पेक्ट दवरून घेवचे गांभीर्य मात्र न्ही गुप्त जावन दवरचें आतां कितलीं जाणां कसं जाल्यार वचना म्हूण सांगल्यार मिगेल विशय कोणाकय कोतना आतां विंगड कोणाकय कळल्यार कशी म्हूण सांगून गुप्त जावन अशें भारी अवश्य आसा ते एक गांवांत तूं खंयच्या गांवांत म्हूण सांग जायना म्हाका आमी सेशन्स पळय केले कावन्सिलींग सेशन्स म्हळ्यार मस्त मस्त गांवांत देखून येवचें सुरू केलें तेन्ना डॉक्टर CR चंद्रशेखर पंकज म्हाका आपोवन घेवन 15-20 कडेन आमी तें केलें म्हळ्यार जायतीं जाणां एक इनवॉल्व जावं तातूंत म्हळ्यार एक उद्देश विंगड कांय ना केन्ना एक 20 वर्स फुडें तेन्ना त्या गांवांत देखून एक चेली येयली चेलीन येवन घेवन आमकां सांगलें सर म्हाका अशी मस्त कश्ट आसा घरकडचे म्हगेले अन्नाले अम्माले सांग तशें ना म्हाका कसं करचें म्हूण कळना म्हाका एक मार्गदर्शन दिवका कशी करून घेता हांव म्हणून मार्गदर्शन करता म्हणून जायत गो पळया म्हणून तूं तिगे सांगलें पुरो आयकलो तूं एक काम करी तूं प्रतिपटी तितलें दूर दाखोवन येवचें नाका आमी पयलीं एक कावन्सिलींग सेशन केलां तातूंत लायक बायल मनशां आसाची तेची अनुभव आशिल्ली आसाची तुका एक एड्रेस नंबर दिता तूं एक फोन करून उलय वा पास तूं प्रतिपटी हांगा येवचें कसं जाल्यार अशें म्हणून सांगलें जायत सर म्हणलें एक वार नंतर तिगेलो फोन सर पयलीं तें म्हाका आनी तुका मात्र गोत आशिल्लें तूं सांगलें मागीर हांव अशें चमकलें आतां आमगेले ओणींत पुराय जाणां गवत आसा म्हळ्यार तिगे माहिती सांगली की ते कशी गेलें की म्हळ्यार तेन्ना आपता जालें कोण इम्पॉर्टन्स दिता आनी कोणाक नमगता हे प्रोसिजराक त्या निमित्त आप्त सल्लागाराक और समालोचकाक तितले की इम्पॉर्टन्स मात्र न्ही दीस रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते बी गाल दवरला म्हणके जावका आनी कोणालेकी सांगूचें ना तशें जाल्यार मात्र वापस जन तागेले येता ती ते हांव कसले सांगलें म्हूण जाल्यार असल कसले कोणें जावं मुखार सुद्दां येवन केलें म्हूण जाल्यार तांकां ते एक कॅपेसिटी आसता गौपी दवरचे कोणालेगी सांगनाशी कित्याक म्हण जाल्यार ते एक लायफा क्वेश्चन एक कुटुंबा क्वेश्चन तांगेले एक मर्यादे प्रश्न ते आतां तशेंच हांव न्हू आमगेले आयिल्ले तेन्ना आमी पुरा तांकां मानसीक जावन न्हू समाधान सांगता तांगेले कसले ब्लॉक म्हूण पळोवचें ताका मानसीक तडे म्हणटा ती त्या विशयी मागीर पळोवया आतां तशी तुमी सांगले एक आप्त सल्लागार ह्या सल्लागाराक मस्त नमनेचे एक व्यक्तित्व तागेले कशें आसता म्हणल्यार कसले एक विशय अनेकल्यान कळ्ळी कूडले ते मस्त गौपी जावन दवरका एक लॉकरा बंद करून वीक घालका त्या भायर भायर येवचें नज म्हूण तुमी सांगले आतां ती एक कावन्सिलींग करतना एक ताका क्वॉलिफायड या विद्यार्हते आसा आनी तसलोच एक मनशाक एक सिलेक्ट कोरका तसल मनशान मात्र कावन्सील करूं जेवचें म्हूण तुमी सांगले फुडली उपाख्यानान सांगिल्ली आतां एक डॉक्टरान एक आप्त सल्ला दितना कसो पुरो नियम पालन करता ते आमी MBBS क्लास आसा तो ते पुरा तागे एग्जाम्पल दिवन घेवन सांगचें सर तातूंत ते एक रुल्स आसा 7 की 8 पॉयंट्स आसता तातूंत एक डॉक्टरान ते कसं करता म्हणून आतां ताणें ते कावन्सिलींग घेतना रोगीक कसं हक्कू आसा म्हणून त्या मन आदवर ताण करपाची रुल्स पालन करचें म्हळ्यार ते विंगड कसं ना एका जावन न्हू प्रती एक रोगीक हें पुढे नाशिल्लें पुढे कितली जाण सांगनाशिल्लें ताका कसन रोग जाला म्हूण सांगनाशिल्लें फुडलें एक थियरी आतां कशें म्हूण जाल्यार प्रती एकल्यांक ताका कसन रोग आयला म्हूण समजून घेवचें ताका हक्कू आसा तशेंच
त्या रोग गुण जावच्याक डिफरंट ट्रिटमेंट ऑप्शन्स कशी आसाची ते सांगता ताका सांगून घेवन कोरका पेशंटा सांगता सुरवेक हा नाही डॉक्टरांना डिसाईड करचे नाही. उदाहरण सांगता हांव आतां एकल्याक इंटेस्टायनल कॅन्सर जाला म्हूण लेखया तातूंत रेडिओथेरपी किमोथेरपी सर्जरी वेगळे ऑप्शन्स आसा. ते ऑप्शन्सान त्या विशयी ताणें सुरवेक रोगीक एक्सप्लेन करून सांगता. तांचो प्रत्येक ऑप्शनान तूं खंयचे खंयचे सायड इफेक्ट्स आसा नेगेटिव्ह इफेक्ट्स आसा तेवूय सांगता. आतां किमोथेरपी घेतल्यार तुगे कॅस पुरा पळय वता म्हूण सांगचें आनी रेडिओथेरपी गेले तेन्ना कसं कसं जाता त्या पुरा सायड इफेक्ट्स ताका सांगून जालें मागीर ताजे नंतर ताणें डिसायड करचें रोगीन हाड न्ही ते पळयलें कळटा ते रोगीनची ते डिसायड करून घेयनो ताजे खंयची ट्रिटमेंट ताका दावयता म्हूण सांगून ताजे खंय चड समज ताणें रिफ्यूज करूं येता म्हाका खंयचे तुगेले ऑप्शन्स नाका म्हूण सांगून खंयचे तुगेले ऑप्शन्स नाका म्हूण जेन्ना कसं जाता म्हूण सांगल्यार मे बी तो मरच्या पुरो ते मरच्या पुरो बट दॅट इज नॉट कन्सिडर्ड एज सुसायड. सुसायड म्हणल्यार तेन्ना मरता ती कशें घेवन घेवन हें तशें न्ही. म्हाका खंयचे हें ट्रिटमेंट ऑप्शन्स नाका हांव मेजिकल्या वता म्हूण ताका सांगता रायट आसा. पक्कने तो पेशंट अनकॉन्शियस जाल म्हणलें क्या वो ताका डिसिशन घेवचें जायना म्हणलें क्या तेन्ना तागेले लिगल हायर्स आसा पळय तांकां ते रायट येता कोणाकी तागेले ते रुला प्रकार लिगल हायर्स कोण म्हणून फर्स्ट सेकंड लिगल हायर्स थर्ड अशें म्हूण आसता. आनु अम्मा चेडूव भाव भयणी अशें म्हूण आसता तांकां ते रायट येता. ताले डिसायड करचें कशें म्हूण सांगून हें ते पुरो ते डिसायड कर हें पुरो ताणें एक्सप्लेन करून घेवन एक डॉक्टरान सांगनी म्हूण जाल्यार ते डिफिशियन्सी इन सर्वीस म्हणून डिक्लेअर केला. आता मस्त कोर्ट केस आसा तो डिक्लेअर केला तुम्ही सांगा न्ही म्हणून केले. डॉक्टर्स म्हणतात ती आमकां पुरसत ना एक कारण दोन्ही कसान म्हणल्यार प्रत्येकल्यान सांगूंक बसो जायना तांकां सांगल्यार कसान कळटा. दिस इज ए कॉमन आन्सर बट दॅट्स नॉट ट्रू. कावन्सिलींग जेवकाची ताका कळली म्हण जाल्यार त्या विंगड विशय तर तूं सांगा ते ताजे अनेक पॉझिटिव्ह पॉयंट्स कसन म्हूण सांगल्यार आतां ताका सांगा न्ही म्हणलें क्या तुका कॅन्सर जाला म्हूण सांगा न्ही सांगिल्लें जाल्यार तो बिल बरयत आशिल्लो. बिल बरोवन घेवन संतोशार मरत आशिल्लो. ते एक असेल बरो पॉझिटिव्ह पॉयंट्स तेन्ना बी ते सांगची म्हूण सांगी न्हू हे. आतां लास्ट पळय ते प्रोवायड करनी म्हूण जाल्यार असेल पळय करनी म्हूण जाल्यार ते डिफिशियन्सी इन सर्वीस म्हणून कन्सिडर करता म्हणून घेवन सुप्रीम कोर्टाचे नॅशनल कमिशनाचे ऑर्डर आसा. नेक्स्ट इतली पुरा पळयतना या पुरा आमी इतली पुरा आमी रायट्स ऑफ द पेशंट्स पळयतना हे आत्ताचे डॉक्टर्स वैद्य प्रत्येक वैद्य हे फॉलो करताची म्हूण हांव नमगता. म्हळ्यार सगळ्याकय एक ऑप्शन दिताची तुम्ही यशस्वी आसा तुमकां खंयची जायत म्हूण निमून करचे आतां एक क्रम जाला म्हणून तुम्ही सांगचे. आतां तशी एक मुखार आमी पळयल्यार मानसिक प्रतिबंध म्हूण एक हे अशी म्हळ्यार कसं जालें आनी हाजे निमित्त कसो पुरा समस्या येवच्याक कारण जाता. ती ताका सायकोलॉजिकल बॅरियर्स म्हणटा ती ऑर ताका कन्नडान मानसीक तडे प्रतिबंध अशे प्रकारे म्हणून येता. आतां तें कसं न्ही म्हूण म्हळ्यार पळय एक नॉर्मल मनुष्य ताका सुरवेत जावन घेवन म्हाका अन्याय जाला म्हणून कळचें केलो जेन्ना तेवूय कळना म्हाका अन्याय जाला म्हणून कळना तेवूय ताका सांगता जाता पण मरे तुका अन्याय जाला म्हणून सांगता जाता. कितली जेन्ना ताका अन्याय जाला म्हणून कळना तेन्ना आमगेले तसं ऑर्गनायझेशनान कसन करचें म्हणून जाल्यार ताजे विशीं एक आर्टिकल बरोवचें म्हळ्यार तुमकां असल असल हक्क आसा हे हक्क तुका मेळ्ळी म्हूण जाल्यार तुका अन्याय जाला म्हूण सांगून तें एका स्टेजार
या तुम्ही 6 कशी प्रकोर येतं म्हणून म्हणताच नाही आता उदाहरण देत उदाहरण सांगता हांव समजो म्हळ्यार त्यान समर्थ जाता आता एक मार्केटांत तूं संते मार्केटांत म्हणलें क्या एक बुट्टीन तुमची एक आंबुकी ते केसन दवरून विकता म्हूण आसा नेल्यार दवरून विकले म्हणलें क्या नवे थंय एक तशी एक गाय भोंवता गायची शेण आसा अशें तशी थंयची तरकार दवरून विकता म्हणलें क्या म्हणजे कसले तरपल घालना तसं पळयलां आमी ते जनाक ते एक विशेष म्हणून दिसना ताजे एक फोटो पुराय काडून घेवन पळय तशी आसका म्हूण ना ते फुड्ड तशी दवरचा नज अशें म्हूण सांगल्यार तांकां कळटा कितली येता तोंडांत उदक ते राबून आसता तांगेल्या घरा येता राबून आसता प्रॉब्लेम दवरचे तांकांची ताका म्युनिसिपालिटीक इन्फॉर्म करच्या काही वचना तो ते प्रॉब्लेम म्हणून कळना आतां एक टॅपांत उदक वता आसा लीक जावन नाही तो कोणके ऑफ कर न्ही पब्लीक टॅप ते पळयल्यार ताका ऑफ करचें पळयता जायना ते लीक जाला इन्फॉर्म करचें ताका ड्युटी म्हणून कळना ताका ताका पुरो ते सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आसता प्रति एकल्यांक ते नासता ते पॉयंट नंबर 1 कशें समजलें ताका समस्ये आस त्या वाकास लास्ट समस्या आसा म्हणून ताका कळना आतां ते लीक जाता न्हय ते लीक राबिल तेन्ना तेच उदक आगेल कडेन येता ते सायंटिफिकली ताका एक्सप्लेन केल्यार मात ताका कळटलें आलोचना करनाची ते एकाच स्टेज दोनीचे अन्याय जाल म्हणले क्या ते सैसून वचचे ते कितें सैसीत म्हूण सांगून ताका गोतना केन्ना सैसूच्या दायना की तेन्ना वता भायर सांगूक तेन्ना भायर न्ही वायलंट जाता ताका एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन म्हणचें असमतोल प्रतिक्रिया म्हणून येता सुरवेक मेल्ल्या मणके पुडचे मागीर कोणके म्हणलें पण म्हळ्यार तुका न्याय जाला पळय म्हणून कळ्ळें वय बाय म्हणून सांगून मारचें सी हे अनेक स्टेज एक साधारण उदाहरण सांग तुमकां म्हळ्यार एक उदाहरण सांगल्यार मात क्लॅरिटी कळटलें तूं एक बस राखून राबल्या म्हणलें क्या तुका लोट आनी कोणके चलो राबला एक सायकलार दाखून आयलो हागे लागीं तपराक मारले न्ही तेका चिमकलो तूं म्हणलें खरें फ्रेंड्स जाता न्ही कशें की गम्मत म्हणलें एकटा 5 मिनिटान तो सायकलाचो वापास येयलो आनीक मारले न्ही तेका चमकलो तूं पळयतास तिन्नी पटी ताणें येवचे फुडें तूं तागेलो निमगिता अरे तो तुका मारतस न्हय गुत ना तुका वय म्हाका मारता न्हय वय मरे तुका मारता तूं कसो लायक कशी सैसिता न्ही तागेले निमगो येतो हांव तूं कसो लाय मारता म्हणून सांगून वय मरे तुगेलें रिएक्शन करचें तुगेलें हक्कू न्हय वय न्हय म्हाका गोतू नाशिल्लें आतां येवं तो म्हणून म्हणटना तिन्नी पटे येयले केन्ना ताणें एक पेस्काद करून ताजें घालून सोडता सी दीस इज कॉल्ड एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स हे एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन जनाक दाखयना जाल्यार कळना एक उदाहरण सांगता प्रत्येकाक आमी पळयलेलीची एक कॉलेज आसा ते बंटवाळचे कॉलेज थंय 4 घंट्याक 4.5 घंट्याक क्लासीस सोडता 1000 जन भायर येता ती एक 500 जन तशी वतले 500 जन अशी वतले कितले बसस जावका गोतस पुराय जनाक RTA गोत नव्हे रोड ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीक तांकांय गोत आसा त्या काळार थंय कितली बस जावका तेवूय गोत आसा पुरो गोत आसा 3 बस येता एक बसान तो 50 जन आसच्या बदलाक 60 70 80 थंय वता कितली जन लांबतस अशी असल सीन पुरो आमी पळयला न्हय नुत्तच पडटा ती कोणेय ते कंप्लेंट करचे वचनाची RTA क्वेश्चन करचे वचनाची कोणेय कसलें करनाची ही सुन वते लांबा न वचे एक दिवस लांबेले एकलो पडता मरता कशें न्ही रिएक्शन बस बर्न करचें न्ही बस बर्न जालें ताका एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स सुरवेक मेल्या म्हणजे पुडचें मागीर हें करचें एक कौन्सिलरान म्हळ्यार आमगेलें तसलें ऑर्गनायजेशनान तांकां म्हळ्यार तशी करूं नाका मारे तले वाट कसली काय ना तूं एक RTA बरोवचें पण अशी आसा 5 घंट्याक एक जावका म्हळ्यार वय न्हय चड बस घाली म्हणजे त्या चड बस घालच्याक तुमकां स्कोप आसा म्हळ्यार वय न्हय
वाय डोंट यू अनाउन्स इट अशी ते करच्या साध्य असे म्हणून गोतना तशें केलेलें आसा मँगलोर युनिवर्सिटीन तुवें केलेलें तेन्ना आमी तें केलेलें आसा आनी बटवाला एक कॉलेजांत तूं तें केलेलें तेन्ना तशी केलेलें आसा तसं आसता म्हूण सांगून तांकां कळना ताका अनेक कावन्सिलींग म्हणटा ताची तशीच आता तुम्ही मानसिक प्रतिबंध अशील मनशांक खंयची रीती सहाय केला आणि कसं नमनेचे एक कार्यविधी तुम्ही आपणायला तेची आता ताका आमी आता ते सायकोलॉजिकल बॅरियर्स काडची कशी म्हूण सांगून गेलो पळय नेक्स्ट आता एक आमी पळयता वचा आता पॅसिविटी म्हणजे निष्क्रियता म्हणून तुम्ही त्या वर्ड सांगले नुत बशे सैसून बशे सैसून बसशाक पॅसिविटी म्हणटाची पॅसिविटीक निष्क्रियता म्हणून येता कन्नडा आमचे गेल्या संस्कृतांत निष्क्रियता म्हळ्यार क्रिय करना तो बुदोंत आसा ताका बुद्ध न्ही ताका मंद बुद्धी न्ही गोत आसा जाल्यार करना तूं तागेल्या निमगुचे बरें आमगे भारत देशात समज कसं म्हळ्यार 2 गट लॅक्चर दिता असो त्या समकुरिया यो म्हळ्यार त्या म्हाका पुरसत ना क्रिया ना त्या निमित्त निष्क्रियता नेक्स्ट कसं म्हणून जाल्यार एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन्स हांव ती सावळ सांगलें एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सैसून घेवन कडेन अनेक करचे असं पुरा काम करता ती नेक्स्ट डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग इश्यू फ्रॉम पर्सनॅलिटी सी एक व्हेरी इंटरेस्टिंग त्या मागीर मुखार सांगता सुरू पळोवया आमी शर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पण आमगे देशाची परिस्थिती कसला श्राबल्या म्हणून म्हणशाक आमी सोदून काडलेलें 35 कारण सोदून काडल्यार तांतूं 12 कारण मात्र हांव तुका आज सांगता एक प्रॉब्लेम सॉल्विंगाक एक्झॅजरेट करचे कडेन हिट एंड रन थियरी म्हळ्यार एक प्रतिभटेन एक आयल म्हणलें क्या मागीर तो डिसेपियर जालो त्या नंतर कसं करता कोतना एक स्थिर जावन राबून घेवन हे समस्या परिहार राबता म्हणून म्हळ्यार कंडिशन ना नेक्स्ट पळय कंप्लीट नेगेटिव्ह एटिट्यूड चार हे सुधार सूचक जायना हे देश हे समाज परस पळय ते कसरे करचे जायना म्हळ्यार तेका टेंडन्सी आनी एक पळय लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स ना ताका कॉन्फिडन्स दिवचेच पळय ते कावन्सिलिंगाचे एक एग्जाम्पल ते आमी मागीर पळोवया कडेरी प्रत्येक सांतू पॉलिटिसायज करचे म्हळ्यार आमगेले हांव लायक केलेले पॉलिटिकल पार्टी मात केलेले सम अनेक पॉलिटिकल केलेले सम न्ही म्हणून दिस इज ए मेंटल ब्लॉक आनी एक विशय कसो म्हूण सांगचे कळशी ते उलयलेले उलोवचे अल्टिमेट कसं करता म्हूण कळना मागीर डिविएशन फ्रॉम द अनरिलेटेड इश्यूज मागीर कन्सिलिंग द फॅक्ट्स आता कसं ताका दिल म्हणलें का पूर्ती तो सांगना ताका खंयची जावं त्या मात सांगता हय त्या सांगता संपूर्ण विषय सांगना म्हणून आता कावन्सिलरान कसं करता म्हूण सांगल्यार ताका जावं जाल्यार फॅक्ट कशी म्हूण सांग ते भायर उडोवचे ताका कावन्सिलर आसका दिस इज हाव इट इज आता तुम्ही चिके फूड सांगले तुम्ही असले एक आप्त सल्ला करत असले कार्यागार थंय शिबिर कार्यागार केलेले आसा म्हणून हाचे विशयारी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावे ताचे फुडें हांव हे आतां पॅसिविटी पळयला न्हू ताजी एक सन्न एग्जाम्पल्स पळया तेन्ना आमी कसन ते मुखार कशें केलेलें म्हूण कळटा आतां नेक्स्ट पळया आतां प्रती एक सायकोलॉजिकल बॅरियराक आमी एक काउंटर एफेक्ट दवरता ती ते कशें म्हूण सांगल्यार आतां हे ऑर्गनायझेशन डेव्हलप करतना आमी ते स्ट्रॅटेजीज डेव्हलप केल्या एकलो कंप्लेंट घेवन येता ते कंप्लेंट घेवन येतना तो तुगेल्या माथ्यार घालता आनी वता मागीर तुवें कोण मेल्या जाल्यार दिस इज वॉट ही फील्स तेन्ना कसं इन्वॉल्वमेंट ना तागेले इन्वॉल्वमेंट ना हांव तुका प्रॉब्लेम दिला न्हू तो करता रे तो अशी आता तुम्ही इतली सांगले जाल्यार आमगेले तरबेती शिबीर विशयार उलोवच्याक आतां आमगेले समयावकाश ना तशें आमी ह्या मुखार सोचे आमगेले तिन्नीचे भागांत कावन्सिलिंगाचे तिन्नी भागांत उलोवया म्हूण लेखता इतली वेळू एक आप्त सल्ला वेळारी कसं नमनेच पुरा जन येताची
आणि तांगेल पुरा मनस्थिती कशी असता या तांगेल मानसिक जावन तांगेल मनान तू कसं पुरा एक प्रतिबंध असता, प्रतिरोध असता या अवरोध असता म्हणून डॉक्टर मामान सांगितलं आमगे लागी इतले विषय आमगे लागी भासाभास केलेल्याक तुमका धन्यवाद डॉक्टर माम. नमस्कार. तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.